देवाच्यान लेगीत हें व्हडें बुडोवंक जायना. इवन गॉड कांट सिंक दीस शीप. कॅप्टनान एक बटन दामलो जाल्यार सगळीं दारां हे व्हड्याचीं सगळीं दारां बंद जातलीं आनी ही बोट बुडोवंक पावची ना. दीस शीप वील बी अनसिंकेबल. आमकां ह्या व्हड्याचेर चड भरवंसो आसा, चड विस्वास आसा की आमी ह्या व्हड्यांत सुरक्षीत आसतले म्हणून. म्हाज्या भयणी भावांनो, ही जावन आसा थोडे उतरां आनी थोडीं मान्नी वा थोडीं बिलीफ्स त्या लोकांचे जे ह्या व्हड्याचेर गेली. टायटॅनीक नांवाचें व्हडें तुमी आयकलां आसतलें, ही शीप आयकली आसतली. ताचेर वयचे पयलीं न्हू ताणीं ही उतरां ताणें म्हणलीं, देवाच्यान लेगून हें व्हडें बुडोवंक जायना. आनी आमी जाणा म्हज्या भयणी भावांनो, 15 एप्रील 1912 वर्सा हें व्हडें बुडलें आनी सुमार 1500 लोक बुडून त्या दर्यांत ते मेले. आनी ही जाली म्हज्या भयणी भावांनो दर एक मनशाक एक दुखेची घडणूक. आनी तेच परीन ही घडणूक दुखेची जाली, पूण सगळ्या मनीसकुळाक एक बरीच शिकवण ताणें आमकां दिली. आनी ती म्हणल्यार म्हज्या भयणी भावांनो, आमी सदांच चतूर रावंक गरजेचें, सदांच जागृत रावंक गरजेचें. आमच्या जिवितांत चतूर रावंक आनी जागृत रावंक गरजेचें. आनी हेंच न्हू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू उगडास करता. जेजू आमकां दर एक जाणाक तें आमकां शिकवण दिता. जेजू जेरुजाल्याच्या मंदिराच्या आंगणांत आसा आनी हो देखावो थंय तो पळयता. जेरुजाल्याचें मंदीर न्हू त्या काळार, जेजूच्या काळार एक बरें व्हड मंदीर, बरें नेटयल्लें. आतां आमी म्हणत जाल्यार न्हू तें एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड म्हणूंक जाता. आनी हेरोद पादशान तें बांदलोलें, परतून बांदलोलें आनी जायतीं तांकां दानां दिवन बरे प्रेशस स्टोन्स, डायमंड्स बी घेवन तें नेटयल्लें. आनी तें पळोवंक न्हू तें पळयल्यार लोक अजाप जाताले. आनी थंय आसलेले लोक, जेजू सांगता जे आसलेले लोक ते पळयतात आनी ते ह्या व्हड मंदिराची ते तोखणाय करतात. आनी तांकां तांचें जिवीत एक भाशेन न्हू खुशालकायेन भरता, व्हडविकायेन भरता. आमचे लागीं असलें एक व्हड मंदीर आसा म्हणून. आनी म्हाज्या म्हणून हेच संदर्भान न्हू जेजू तांकां ही उतरां ही दुसरींच वायट म्हणून न्हय, पूण एक धुमाड्याचीं उतरां तो तांकां तांच्या कानार घालता. जेन्ना जेजून घडये ही उतरां म्हणलीं म्हज्या भयणी भावांनो, तेन्ना ताणें तांकां घडये एक शॉक बसलो आसतलो. कित्याक तीं सदांच चिंततालीं हें देवाचें घर आनी हें आनी मोडूंक कोण पावतलो काय म्हणून. जेजू म्हणटा न्हू असले दीस येतले की फातरार फातर उरचो ना, हें सगळें पडटलें. आनी त्या वेळार ही भियेतात आनी जेजूक लागीं जाता हें जातलें जाल्यार आमकां कसल्यो खुणां येतल्यो. पूण जेजू हातूंतल्यान म्हज्या भयणी भावांनो आमकां तो जायतें शिकवण दिता. आमी कोणाक खबर आसलेली न्हू ही टायटॅनीक बोट बुडटली म्हणून. लोकांचो भरवंसो आसलो ह्या बोटीचेर. कोणाक खबर आसलेलें इज्रायल पर्जा घोडये अरण्यांत येतली म्हणून. आमी आदल्या काळांत आयकलां तांचे लागीं सदांच देव चलतालो, पूण तरी आसतना तांकां ती अरण्यांत तांकां व्हरलीं. तांकां बाबिलोनांत देखून तांकां व्हेलीं, धरून गुलामपणांत व्हेलीं. कोणाकूच खबर आसना. पूण जेन्ना म्हज्या भयणी भावांनो आयज जेजू आमकां सांगता आमी आमचें जिवीत व्हडविकायेन आनी गर्वान भरूंक फावना. ताकाच लागून आमी चतूर रावंक गरजेचें. आमी घडये सगळें बरें करता आसतलीं, पूण जेन्ना आमच्या जिवितान हें व्हडविकाय गर्व भितर सरता, आपणाकूच आमी देव म्हणून लागतात न्हू, तेन्ना आमी देवाक पयस करतात. आमी कितलें व्हड इमारती, कितलें व्हड घरां बांदूं, आमी तरी देवाक आमच्या जिवितांत घेयनात जाल्यार आमी आमच्या जिवितांतलें जें आमी कितें बांदलां तें मोडटलेंच. तें आयज जेजू आमकां उगडास करता. तर म्हज्या भयणी भावांनो, हे वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी आमकां हो प्रश्न करुया, आमच्यो गर्वाच्यो वा आमच्यो व्हडविकायेच्यो वस्तू कितें काय आमच्या जिवितांत.
आमी आमच्या जिवितांत सगळें बरें करतात, बरें चलता आनी आमी जायतें कश्ट करून जायतें जोडलां, जायतें बांदलां. आमचे गर्वाच्यो वस्तू कितें काय, आमकां कितें व्हडपण आसा काय कसलें. आमी आमचे लागीं व्हड घर आसा म्हूण आमी व्हड म्हूण मानतात, वा आमचे लागीं जायतो दुडू आसा वो गिरेस्तकार आसा म्हूण आमी व्हड म्हूण मानतात. आमच्या जिवितांत आमकां एक व्हड पोजिशन आसा, एक पोजिशन आसा खंय सोसायटींत वो आमच्या वावराच्या जाग्यान आमकां व्हड पोजिशन आसा, तें आमकां व्हड गर्वाचें वस्त कितें काय आमी तें चिंतून पडोवंक जाय. जायते फावटी आमी म्हणटात न्हू, म्हजे लागीं जायतो पयसो आसा, आय हॅव इनफ मनी, आनी आतां हांव म्हजें जिवीत बरे भाशेन एन्जॉय करतलों. आमी जायते फावटी म्हज्या भयणी भावांनो ती जेजून सांगलेली ती वपारी इतले ते गिरेस्त पिश्या भाशेन आमी जाल्यो. जाणें जायतें पीक घेतल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो आपूण हें बांदून आनीक व्हड घरां बांदतलो, आपलें हें सगळें एकठांय करून दवरूंक, आनी हांव म्हजें जिवीत जियेतलो म्हणून. पूण मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू आमकां सांगता की आमी चतूर रावंक गरजेचें, की असलें चिंतप वो असलें वस्त आमच्या काळजांत येना जावंच्या. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचें वाचप आमकां हें दिता, जें आमी कितें बांदलां, आमी कितें आमच्या जिवितांत घेतलां न्हू, तातूंत तरी आमी देवाक बुन्याद करिनात जाल्यार तें मरतलेंच म्हूण आयज जेजू आमकां दाखोवन दिता. आनी आमकां हाचो बरो उदाहरण म्हणल्यार न्हू, आदल्या काळांत आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळयता, 11व्या अवसरांत आमी पळयता, जंय न्हू लोक एक स्वर्गार तेंकता तसलो मिनार बांदूंक सोदतात. आनी ते म्हणटात की आमी पृथ्वीर पळजरचे पयलीं स्वर्गांत तसलो मिनार बांदुया आनी आमचें नांव जोडून दवरुया. आनी हें देव सगळें पळयता आनी तांकां तांची भासूच तो एकामेकाक समजना तसली भास तांच्या तोंडांत घालता आनी तांकां आख्खें शिंपडायता. आनी आमी जी खबर जाणां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळयलां, बाबेल नांवाचो तो मिनार, टावर ऑफ बेबल, ही आमी वाचूंक गेल्यार आमकां मेळटा. तेच परेन मोगाच्या भावन भयणो, आमचे कसले आमी मिनार बांदलेले आसात काय, कसली इमारती आमी बांदलेल्यो आसात काय, आमच्या जिवनांत कितें तें आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आमकां पळयत पुस्तकांत जायते आनी दुसरें उदाहरण मेळटात, मनशाचें उदाहरण मेळटात. सॉल पादशा, जाका पयलोच इज्रायल राजाचो राजा करून उडयल्लो, ताकाय तोय जेन्ना गर्वांत भरलो ताकाय तोय काला पडलो. तेच परेन आनिकूय जुदास, जेजू बरोबर चलपी, आनी जेजून ताका आपले सगळे पयशांचें ताका पळोवंक दिल्लें, पूण तो तेंच घेवन बसलो आनी ताणें जेजूक विकून, जेजूक पयस करून शेवटाक ताणें आपणाचोच जीव घेतलो. मोगाच्या भयण भावांनो, आमी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक वावरुया. देव ना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच ना. तर आयचें हें वाचप आमकां शिकयता, तेन्ना आमी आयज केन्ना आमी मागण्यांत बसता तेन्ना न्हू, आयच्या दिसाक देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमी ताका पयलो वयलो जागो दिवंक, ताका आमच्या जिविताचो राजा करूंक, ताका आमी पयलो जागो दिवन आमी ताचें आयकूंक, ताकाच आमी कालती रावंक. जें आमकां कितें मेळ्ळलें आसा तें देवान दिलां म्हूण आमी समजूंक देवा लागीं हीच कृपा आमी मागुया.